प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझे ओळीत जिवितांत आमी भाग घेवच्या, तुवें तुज्या सास्तीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र रूप मनशांक फुडारलो केलो. खरो भावार्थ तुवें आमकां उचारूंक दिलाय, देखून सास्तीक पृथ्वेचो प्रताप आमी घेता आनी तिचे सोबतेच्या सोलीक पोरण्यांनी तिचे एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जोडांक त्रिएक देवाक खातेपणी आमी पोरनिपात करता. सगल्या काळजान तुमीच मोहिमा वाखाणटा आनी ही आमची भोजवण तुका मानव म्हूण मागता. आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सोबेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दुसरे सुकृतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान वचचे कडेन पळोवन म्हटलें, देवान पृथ्वेर मनशाक रचला तो दीस कावन आयज पर्यंत तुजे आदी सरून गेल्यार त्या काळा लागीं अशें विचारात. अंतराळाचे एके शिमेर खावन ते दुसरे शिमे पर्यंत येदी व्हडली वस्त व्हडल्या जाय वो व्हडल्या म्हूण कोणें आयकलां तरी? उज्या मध्ये रावून उडयत्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशेंच? केन्ना तरी खंयच्याय परचेन आयकलां? आनी आयकून ती जिवीत उरली जाय? खंयचोय देव कोश्ट घालून अजापाक विस्मितां करून झूज मारून आपलो बोद्देदार हात आनी बलिश्ट पावलो उबारून व्हड भिरांत दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रामध्ये आपणाक एक राष्ट्र वेंचून काडून फुडें सरला जाय? हे सगळें सरेस्परान तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तान तुमचे खातीर केलां. तो आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजांत सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारांत सरेस्पर एकटोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावचे खातीर आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण दिवचे खातीर आनी सरेस्पर देव तुमकां दितलो त्या देशांत सदांच तुमी जिवचे खातीर आयज हांव तुमकां दितां त्यो ताच्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर. आमचो जबाब. जी परजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. जी परजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तृत्वां विस्वासपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्परान हितून संवसार उक्तून दवरला. जबाब. जी परजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सरेस्पराच्या उतराक मोडून उगडून आयला. ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंतराळाची सोपणी लॉस्परां उपसतात. एकाच उतरान ताणें सगळें रचलां. ताणें हुकूम घातलो आनी आसा तें सगळें घडकून आयलें.
तुजेर आमचो विस्वास परस्पराक तशी आमचेर देऊन तुजी प्रिती सबाब जी वर्जा देवान वेचून काडल्या ती पर्यंत जाली बाजून पावून रोमकारांक घडयलेले जीव गेले वाचून भावा पडलो देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन म्हणटा तसलो गुलाम कोणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो तो आमकां आबा म्हणजे बापा अशें उलो मारून तांक दिता आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमचे पासत बराबर आसा आपुणूच गोवाय दिता म्हणटूच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायची वय दायची देवाची आनी दायची भाव भयणे क्रिस्ताची ताचे बरोबर मोहिमेमूत जातल्या जाल्यार ताचे बरोबर आनी गोश्ट मात सोसूंक जाय देवाचें उद्गार सरेस्पराक सोय सोय मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पुनितात्म्याक जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान इकरा शिसांक गालिल्याक जेजून आपणाक मेळून नेमणोल्या दोंगरार गेले ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले तोरी तांतले थोडे दुबावले जेजू फुडें सरून म्हटलें स्वर्गार आनी संवसारान देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवंक तांकां म्हजें शीस करात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी तांकां पवित्र स्थान दियात आनी सरकार वय संवसार सोंपपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाल भयणो बाबांनो आयचो आयतार आमी खूब पवित्र त्रित्वेक भेटयलेलो आयतार सुरू आमची तिनूय वाचता दुसरे सुवातेचें वाचप थंयसर मोइजेस लोकांक उगडास करता कसलो देव आनी कसली वर्सां पयलीं आनी देवाच्या मोगान ताणें रावन कितें करूंक जाय दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावल रोमकारांक बरोवन देवाचो आत्मो आमकां देवाची भुरगीं करता म्हूण सांगून दिता पूण आयज म्हजो नियाळ हांव मातेवाच्या शुभवर्तमानांतल्या 28व्या आदेस्वरांतल्यान जो आयज आमचो शुभ वर्तमान आसलो ताचेर कांय नियाळ आनी ह्या वरवीं देव कोण आनी पवित्र त्रित्वी कोण आमच्या जिवितांतली ती आमी जाणा हो जावन आसा मातेवाचो निमाणो आदेस्वर आमी आयज आयकल्या 28व्या आदेस्वरान 16 ते 20 वळी पळया 11 शीस गलिल्याक जेजून आपणाक मेळून नेमलेल्या
गालिल्याक यात मंगालिश्टानो जेजूची बरी खबर गालिलेक हांव सुरू जाली 3 वर्सां जेजून आपली घोडगोडकी गालिल्याक हांव सुरू केली गालिल्याक ताणें विस्मिता उचोल्या शिकोवन कसल्यो वस्तू तांकां सांगलेल्यो आनी केल्ल्यो देवाच्या राजा विशीं ताणें तांकां थंय शिकोवन दिली त्या उपरांत जेरुसलेमाक वचून ताका क्रुसार मारलो तो मेलो ताका विकितलो तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शिस्ताचेर भावार्थ दवरून मातशें फाटीं सरतात विस्वास दवरून फाटीं सरतात तर जेजू तांकां म्हणटा परत गालिल्याक वचा जंय म्हजें काम सुरू जाल्लें थंय वचात आनी आतां नियाळ करात हांवें तुमकां कितें शिकयलां पळय तें गालिल्याक वचात म्हणजे म्हजे शिकवणेचेर जी हांवें तुमकां दिल्ली तिचेर आतां नवे दृश्टीन तुमी नियाळ करात शुभ वर्तमान बरी खबर हाचो अर्थ आतां तुमकां बरे भाशेन समजून येतलो नेमलेल्या दोंगरार मागीर सांगना आमकां खंयचो दोंगर ताबोर ना हें म्हणनात कसलो दोंगर जाय मागीर आमकां सांगूंक सोदता पयलो दोंगर भाग्यांचो दोंगर बीएटिट्यूड्स आनी ह्या भाग्यांनी जेजून दाखोवन दिला क्रिस्तांवपण कितें पळय तें कशें मनांत सुवादी सोबीचें रास तांचें शांती सोदतात ती सोबागी सोबीचें रास तांचें नितोळ काळजाची ती सुवादी ती देवाक पळयतली तुमाळो सोंसतात गरीब ती सुवादी सोबीचें रास ह्या दोंगरार ह्या भाग्या वरवीं जेजून आमच्या क्रिस्ती धर्माची स्पश्टीकरण केलें तर असल्या दोंगराचेर आतां जेजू तांकां आपयता ताचे शिकवणेचेर नियाळ करून हो पयलो दोंगर दुसरो दोंगर जावन आसलो जेजूच्या रुपांतराचो एका शिसांक घेवन जेजू एका दोंगरार वता थंय ताचें रुपांतर आसा ग्रीक भाशेन एक उतर आसा जें आमी इंग्लीश भाशेन वापरता मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस म्हणजे एक चेंज एक बदल एक नवसरणी जरी तर आमी जेजूचे शिश्य जावंक जाय ही नवसरणी आमच्या जिवितांत आसूंक जाय जसो एक धाकलो बटरफ्लाय पयलो कोकुनान रावता मागीर ताची बदल जाता एक सुंदर सोबीत बटरफ्लाय जाता तशें करून एक क्रिस्तांव हो दुसरो दोंगर जाचेर आमी चडून आमची नवसरणी करूंक जाय तिसरो दोंगर उंट्याचो दोंगर जंयसर जेजू उणो घेवन मरून लोकांची भूक मारली तर आमी असल्या दोंगरार म्हणजे ही जेजूची शिकवण घेवन आमी दुसऱ्यांचे चाकर जाता दोनीपण चलोवंक न्हय आमी आमकां मोडटा आमचे कडेन आसा तें मोडटा दुसऱ्यांक दिता तर हे 3 दोंगर
वरवीं आमचें जिवीत मांडून हाडूं. फुडें जेजू म्हणटा, ताका पळोवन कोयरा फुडें ताच्या पांयां पडले, तोरी तांतले थोडे दुबावले. गालिशांनो, आमी जायते फावटी दुबावता देवाक. ह्या दिसांनी महामारी चलतना आमच्याय काळजांत जायते दुबाव येतात. देव न्हिदला काय, खंय आहा? जेन्ना आमच्या मोगाचे भाव भयणी इतले जाण फामिली तुटल्यात, जोडटाले ते आतां नात, जायते जायते दूख आयला. देव खंय आसा? आमी दुबावता. ह्या दुबावांचो आयज आमकां देव फुडें करूंक दाखयता, फुडो करूंक दाखयता. आनी मागीर ते जेजू तांकां सांगता, संवसार आनी संवसारांत देवान म्हाका सुखी करपी दिल्यात. म्हणटोच आतां कांय क्रिया पद जेजू आपणायता. पयलो म्हणटा, वचात, गो. इम्पेरेटिव्ह, चल, वच. थंयच राव नाकाय, वचात. दुसरी क्रियापद, सगळ्या देशाच्या लोकांक शिकयात. कितें शिकयात? जे हांवें तुमकां शिकयलां गलिलियांत, जेजूची बरी खबर शिकयात. जेजू आमकां म्हणना सगळ्यांक क्रिस्तांव कर. बावटीज म्हणजे जेजूच्या जिवितांत तांकां बुडोवयात. बावटीज म्हणजे बुडोवंक. जेजू आमकां सांगना वचात आनी सगळ्यांक क्रिस्तांव करात. ही देवाची आज्ञा न्हय आमकां. पूण जेजूचे शिकवणे प्रमाणे तांकां वयर काडात. म्हजें नांव तांकां परगट करात. जरी तर तुजें उतर आयकून ते सनमान तरी बरें आसा. कसलें नांव? आयज जेजू आमकां सांगता, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवांनी तांकां पवित्र स्नान दियात. स्नान तांकां दियात देवाच्या नांवान. मोगालिशांनो, जेन्ना देव मोइजेसाक दिश्टी पडलो ओरड्यार, ताणें ताका आपलें नांव सांगलें. हिब्रू भाशेन हे आशेर हे आय एम हू आय एम. हें नांव देवाचें आमकां परगट केलां. पवित्र त्रित्वीचें, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. तो ह्या नांवान आमी फुडें सरता. देवाच्या नांवान. देवाचें उतर आयकून, ताचेर नियाळून आमी ताचें शीस जावन आमी तें परगटता. So it's a circle. It all began in Galilee and it ends in Galilee, and from Galilee it goes to the whole world. आनी हें गलिली जावन आसा म्हजें जिवीत. सुरू जालां, हांव शिकलां, हांवें आतां परगटूंक जाय आनी जेजू दुसऱ्यांक जेजूशी हांवें हाडूंक जाय. देवाशी हाडूंक जाय. ह्या महापर्वे दिसा म्हाका भयणी भावांनो, पवित्र त्रित्वेची वाखाणणी करता आसतना देवाक आमी दिवपास दिया. ताच्या नांवान आमचे दीस आमी सदांच सुरू करता. त्याच नांवान आमकां सुटका आनी शांती दी म्हणून आयज आमी मागुया. मोगाल भयणी भावांनो, भारताची उचारणी आमी दोन भाशेन करता. पयली भारताची उचारणी आमी म्हणटा अपॉस्टल्स क्रीड, दोन पुतांचो भावार्थ. आनी दुसरी आमची भारताची उचारणी जावन आसा नायसियन क्रीड. ही मातशी ल्हान उचारणी जी आयच्या पवित्र त्रित्वेचे पयले दिसा आमी करची. बरोबर म्हणया, एकाच देवाक सत मानता, सोर पदेदार बाप, स्वर्गार आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सगळ वस्तू
आमची पवित्र सभा, आमचो भाग्यो पाप साहेब फ्रांसीस, आमचो बिस्कू साहेब फिलीप नेरी फेराम, सगळ्या पोटेच्या वडिलांक देवाची आरती करूया. तेच परी पवित्र सभेच्या बुन्याऱ्यांक, पाद्रींक, माद्रींक आनी हेरांक पवित्र आत्म्यान भरून देवाची बरी भोवायकी ते जावन देवा लागीं मागूया. आमचे कातलीक पवित्र सभे, आमचे फिरगोजेच्या लोकांक जण एकल्याक जो क्रिस्त भावार्थ मानतात आनी पळोवतात तांकां राख आनी सांबाळ दिवून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. सर्वेस्वर आमच्या देवा, भारतान आनी मोगान पवित्र पृथ्वीचें नांव उचारून तुका भेटयता की आमची सेवेची देणी पवित्र कर. तांचे वरवीं आमीच तुका सदांच मुखलेले बलिदान जावं निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिवपास दिया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर फुकाले आनी सोर थाय आमी तुका दिवपास फावो तो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पर. पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोड न्हय, बगो एकाच देव सोयपाचें देख सो. तुवें उगडापो करून दाखयलो हो तुजे मोहिमेचो गूण आमी खीर भावार्थान सोप मानता. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतोर नासुली मोहिमा हालते कोणी वळखता. खऱ्या आनी शासनाच्या देवा, एक जाल्ल्या जोडाचो विशेष गूण एकांचें एकूच सैम आनी संसारकी मोहिमा वळखून तुका आमी पोरनिपात करता. तीच मोहिमा बापांनी देवदूत आनी सर्तीचो दरबार एकाच ताल्यान तुजी किर्तन निरोध करी गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुर्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच भशेन खोस करून सुसुत्रेच्या आदी ताणें कुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या
करून जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिष्याक दिली आनी तुमी समेत घेयात आनी हातूंत पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक वरडाचें हें रोगण पात्रांचे भोगसणे तेंच्या तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत हें बरोबर हें म्हज्या उलासाक तुझे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतल्यान समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्य बाबा फिलीप नेरी फेरांव आमचो भुरगीं बाबा सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तुका किती मोगान वाडोव पुनर्जीवनपणाचो दरवाजो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काम तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे बोर सोडून तुका मोड पळय आमा समेस्तांची दया करून आमी आंकवार मारये देवाची माई संगती मागीर लोक पुता मागीर सुसे आनी सोर कालिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां मांडली तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता शकता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बाबा सर्वोत्तम आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन एक देवाची महिमा करून जेजूची पयले मागणे आतां बरोबर म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज हांगा येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडलो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्याक दोशिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां कांय पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां सोबीच्या सुखाक आनी आमच्या सोबणकाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गर्वाशान उलयता तर आमकां तुजे उदार तातूंतल्यान सोर पात्रांतली सुरय आनी सोर आकांतांतली वाडटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या उदार उदार शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दी आमच्या पात्राचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडताचेर दिश्टार आनी तुजे खोशे परमणे तुका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ सजियेताय आनी राजोग चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुजे सभे आसूं मोगान एकामेकाक शांती
आमचे सौख्य विकास करिनाचा व जेजूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळीं सुदारली. दिसाची कुंडली बरोबर शासनाच्या जिविताक आमकां सांबाळटा. प्रार्थना. सोर पवित्र देवा आमच्या बाबा, या दवाची कोरबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवाक वावरतान पुण्यपात करून या संस्कारान आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां बोल आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तान संपूर्णायेन एक कर. हे परी ह्या संवसारान भाडटान चलतना आनी शेती स्वर्गात तुका रूप रूप पळोवन सगळ्या आमचे जिवीत भोव पवित्रतेची निरंतर दिनवासी आनी बापाण्णी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुया म्हाका दिसता बाप्तिस्मा दिसा आमकां पवित्रतेच्या नांवान बाप्तिस्म दिता आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारान अवतरता फाटीं आमकां पवित्रतेच्या नांवान आमकां लिखी दिता. ह्याच पवित्र आत्म्याचे आतां आमी आशिर्वाद आनी बेसांव घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळ्यांक सोर